कॉमेस कोच न्हू पयलीं सदांचे भाशेन आनी एक पावटी नाक जालो मुखेल खबरो सांगत हांव. सद्या हे पावसा पणजे सिटी चयल्या ती हांगे हिस्ट्री बुका वयली आदली मोहनजोदारो आनी हरप्पा सिविलायझेशन आसलो तें आतां कौस्तून दवरलें दिसता. सकाळी उठून पयलीं बिंदूळ कडसो आनी शिदी घेवन बांयचे धांवचें पडटालें उद्दव भरूं. रांदो हूंय मेल्याय रे, जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. What is going on, man? I ran away from Ukraine, which was destroyed by war, and came to Parnaji because you told me Goa is Lorveli. Look at Parnaji, this city too is destroyed by war. येश मरे लादीस्लाव मंगे युक्रेनचो इंटरनेटा वयलो आमगान मुळे आंबेट्यो आय मुळे वेट आय विल टेल यू. दिस सिटी ऑफ पानाजी is not destroyed by war, but by the वॉकल नासलोलो पणजे पायगे पुतान प्लस तो गिन्यान नासलोलो पणजे पुतागे पायन आनी तो मेंद्या कळूंक लागलो मिरामारचो 4 किलोमीटर शिमटा रस्तो बांदून 4 वर्स काळो तो स्मार्ट सिटी तो ते पाटी बदलो अधिकाऱ्यान वाट म्हणला दिसलावान. यू मीन देर इज नो वॉर हियर? हांवें म्हळें ओ नो, देर इज वॉर ओनली बिटवीन कॉन्ट्रॅक्टर्स who were told by the अधिकारी वसाय आनी रस्ते फोंड्याय. राव आनी सांगता. You see, Panaji Smart City Adhikari made a nice fat kulcham of 250 crore rupees given to them to make Panaji smart. पैसे मोळो नाय म्हूण इंडियन गव्हर्मेंट वॉन्टेड टू टेक बॅक द मनी. सो पणजे अधिकारी got up one day, urgently called a consultant who was a वळखास्ताचो बटाटो. Then they also called contractors who were good for nothing but only at road digging. And then तेणी तांकां पयशे वांटिले. पूण वांटीच न्हू पयलीं ते कुलच्यान तूं पयशां वळखास्ता बोचकांक मान बोडसां बोले जाल्यार बरी खबर ना म्हाका. ते भाजपाल्या दोतोरागे पार्टिकल लांप्यां एक मागणें मांडिता. तेंक सुयस न्हू ती गांवची नांवां येते 17 पावटी चेंज करपाक. देखून उपकार कोन्न आयज ती स्मार्ट सिटी ऑफ पानाजी आसतें नांव रुइंड सिटी ऑफ पानाजी मु चेंज कराय. ते रुइंड सिटी ऑफ पणजेचे केन्नाय नदर मार्याय रे. ते चयल्या ती हांगे हिस्ट्री बुका वयली आदली मोहनजोदारो आनी हरप्पा सिविलायझेशन आसलो तें आतां कौस्तून दवरलें दिसता. ते अधिकाऱ्यांत हेज पळा तुमी तांकां कितेंय म्हळ्यार तेंची कात दाट जाल्या केसले चिमटे लागनाय. ते पणजे पायगे आनी पुत्तागे पाय दोगूय ते कमिटीन डायरेक्टर म्हूण आसाय. पूण कोणें कितेंय जाल्यार रोखडे हात वयर बांदना आमी तूं कित्या ना म्हणटाय. सायबा बोगोश तो आनी मिरामारचो 4 किलोमीटर रस्तो बांदून 4 वर्स काळो मनीस हे पावटी पावस येतरी हुंच गोलें जापमान आस मुको जाणा. ते 2016 वर्सा पणजे गांवां इचून काडलोली स्मार्ट सिटी करपा म्हूण. आनी तेणी व्हडलेशी कट्टी गव्हर्मेंटा पयलीं दिली स्टार्ट करयाय म्हण तुमी. आनी चलो ते उज्जा कोना जायन पयशे तूं मागून व्हरत म्हूण लाखांनी दूड म्हण एक चलो शिंकलो आन्नाडी कन्सुलतांत विचून काडलो. तेजी चुरचुऱ्यात एक बाबड्या खबर नासलो हूंय ते सिटी पयलीं स्टार्ट कोन्न एक मॅप तयार करूं जाय म्हूण. हुंयचे वाटेन पायपलायन गायल्याय आनी हुंयचे वाटेन लायटीचे फोनाचे आनी मागीर गव्हाचे केबल गायलो आसाय. तेणे बरेच म्हूण न्हिदे गरेज काण एक दीस उठ्ठून कॉन्ट्रॅक्टरां सांगो लागलो आयज सगळे रस्ते फोडूंक कमेस करयाय म्हूण. तेणे तेच मुळो सगळे अधिकारी हुशाल जाले. आतां पणजे सिटी स्मार्ट जाता म्हूण.
935 कोटी म्हण पणजे गावा. तुम्ही किती केले रे बाबा, काय बरे आकान चिटी असलं मरे पुता मोडपा झाला. दुसरे म्हळ्या पणजे गावा एक अपुरबाई काकुल्लो शॉपिंग मॉल मुळे असलं त्याच मुकावेल रस्त्यात चोयल्या हिरोशिमा नागासाकी एस्तादर पावयलोली आणि वो मुझे हाटल्या रस्तो असतो तुमगडे ओडकील नाही असलो तो मरे वर्ल्ड फामाद रस्तो तेज मुखार एक पोरणे ब्रिज असता वयल्या आणि ब्रँड न्यू ब्रिज बांधलोली आणि मागे पोंदा पोरणे ब्रिज एक इटकण चॅक कोताले ती वयली ब्रिज पडटा काय ना मग ही खबर आहे पहिले सांगलं मरे तुमका. रस्तो पयर होंडून सायडी बेच्या होडी बांधून वयल्या दांबोर गायन कंप्लीट केलोलो. 1.5 महिन्यान कपत अख्खो रस्तो होणून काढो आणि होडी मारून जाय हुई आणि पयर 5 जोडल्यांची बेत्यान बांधलो होडी कोसडून पळी हुई. आता तेजी ओव्हरऑल परिस्थिती चोयल्या असं चेमुकोणा आणि रोज चेमुकोणा. पण म्हाका दिसत तो कंप्लीट जातो म्हळ्यार कोल्या म्हातार जायन वयता इकीत मोको जाणा. पयर मरे हांव बेसतो थिंग सांजे वयर 5 मुंगेल्या साय बाबा गोश्ट ते मरे मोले माते वयल्या दांबोर गाताय. दुसरे म्हळ्यार ते आणि आदले पाट्टो ब्रिजीक वचून 4 खांब्यांक पासून रस्तो असतो कुडकुडके होंडून काडलो. पण आता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारल्या तो मोठा काम किया था पर वो तो ट्रेलर था अभी पिक्चर बाकी है ना. म्हणजे बाकी रस्त्या भाशेन तो वयर रस्तो बंद को आख्खो रस्तो होंडून काटा इकीत मोको जाणा. हे रस्ते होंटाय ते भाशेन चयल्या मरे हांव नक्क यांची कान्ना कोणे फुंकय जाल्या पोर्तुगीज तेंपार त्या रस्त्या पण बांगरा कांड्यो पुरो हिंदोलो असाय म्हूण. हे काम कोताय ते चयल्या हे चली तिडक माता सारखे त्यांक दोन माडा बांधून सुर्यानी मुई घालून दिसताय. पूण तेवूय करपा मरे हांवें मायंड चेंज केली की ते आतां तेंपार ते कोतो जाल्यार पणजे गांवां माडूय मेळोन बरें कठीण आणि मुयां खबरो सोडी सुरूय आटो जाल्यार त्यो मार्केटां उद्दो मिक्स केलो प्लास्टिका बाटल्या बन बाजारांत इंकत मेळटाय त्यो घेवची पडली. वयल्या म्हाका दुबाव पडटा ते सूर्य आणि मुई लागतले किती कोण जाणा. सक्का होडी उठवलो की ना हांगे पयलीं काम आसलो त्यो तांब्या कडसो शिद्दी आणि बिंदूल घेवन बांयचेर वचपाचें उद्दो भरूंक. त्या बिंदूल बांयचे धडे दवन मागीर त्या राजवा एक कोणी वो गण पास केलो आसती तेजे घोंगटे गायन ताईट वरून सका बांयक देवच पडटालें. बिंदूल उदका पावतरी राज माश्या वयर सकल कोन तितून उद्दो भरपा मेळ सारकें कोच पडटालें आणि भरपा पावतरी मागीर वयर सकल काण बुचकुडावपा पडटा तो सारकें कंप्लीट बरो जाय मू. तुगे कणी मारप बरी टायट जालो ना जाल्यार तो कोडसो बांयक राजवा सुटोन उदकां बुडमान रावतालो. मागीर रेंडेर मिन्ना केन्ना टायम मेट्टा तो बरो मुडां आसता मातशें मस्को मारल्यार तो मागीर बांयचे ओसरे पावंड्या वयल्यान देंवोन बुडमान कोडसो काण दितालो. घरांत मरे सगलीं मनशां केन्ना जाल्यार केन्नाय उदक बोतालीं फकत मोट्टे खंय सांबारायन. ते बांयचे उदक काणा जाल्यार नो प्रॉब्लेम आसलोलें पूण तेजी एकच वायट संय आसलोली. कोण काट ते मनशां मानदार कोण सांगतालें आपण डायरेक्टर जाल्ल्या भाशेन. आम त्या कडशान उदक काण पयल सद्या त्या बायलें आसलो भाण भोतालीं. तेशा भितर मडकी लोकडां बालद्यो रांदपा आयदनां तांबये कडशें शिद्यां आनी शिता बुरकुल्या पासून बांदवताले. इतले तर राज ओडून उदक भत म्हळ्यार हाती ताटां सारकीं तांबडी जातालीं. बांयचे सोनू बायलो आसाय त्यो उदका शिजी कितकाय कोणी त्या बेंडाकडे कोणा अंडीर मान हाडटालीं. पावसा मेघ चालू आसतना थोड्यो बांयो सारक्यो भरोन वयल पावंड्यार पावताल्यो. आमी भुरगीं मागीर केन्नाय त्या शेतां होंडऱ्या वचून थिगू दोन बांयक सोडटाले. ते मरे 1 वर्सा मदें कितू मोठे रेडे असो जाताले आणि चोवपा बरें दिसतालें. ती बेंडां आनी शेंपां आलयत वयर पुडक्कन सकल पोत्तूं वयताले. थोडी बांय सुकताल्यो बीण तेद्दो मागीर शेजऱ्या बांयचे वचून हाडटाले. रातीक आनी देर फेंतो घरां उदक केन्नाय काबां जाल्यार दोग जाणां बांयचे वयचे पडटालें. एकलो कोळशे घेयन आनी बाराबर दुसरो पेट्रोला दिव घेयन वाट दाखोवपाक. 2 वर्सां एक फावटी माया म्हयन्यात ते बांय सारक्यो सुकपा पावतरी हुस्पूम काडटाले.
त्या दोन केस कॉम्पिटिशन लागताले ते पाठी 2-3 गाडयो बांधून फास्ट उदकाच पडटाले कित्या त्या जोरांतल्या पत्तू बताले त्यो रेब्या बालड्यो आनी कितू जोडो आसताले रे मागीर दोग जाणां ओडूं पडटाले सगळीं शेजऱ्याची यात्रा येताली म्हणटू उस्पून जात्री पोंद मरे ते बांय मोठे रावंडो आनी मोदी फुरीस आसलो लाकूड डिश पडटाले त्या दोमाई कटाले सारखे निमाणे जाग्यार पावले मग तीन तू मागीर पोटाश आनी अर्दो धोप सुमार मीठ हापडटाले आनी 2-3 दीस उद्द पिना आसले आंगे बांयक मरे ती गाडी आसलो ती परणे जालोली आनी तें उद्द काट आसता मागीर की कोण आवाज येतालो आनी तो आवाज येयले पाटी आंगे मरे एक दिप्पू मुळो सुणी आसलोले ते बांयचे धडेर बसून तकली वयर कांतार केल्ल्या भाशेन भोंव घालूं लागताले थोडी घरांनी मायदो हाटीन घरा धडेर बांय आसताली आनी तेज उद्द काडपाक घरा रावन काडूं मेळटाले त्या तेंपार जायते भाशे बांय आसताली आनी तेंका नांव हायन दिताले 10 जाणांगे बांयमो आसताल्यो त्यो लोक एकठांय जावन पयशां सुस्क्रिसांव काण बांदताले दुसरी नांव म्हळ्यार मोगा बांय पाच्या बांय मोळो बांय फुरसा बांय आनी जायते भाशे नांव आसताली ते दोन बरे मोना लोक बांय चडश्यो रस्त्या सायडीन बांदताले येत वयतो तान लागल्या वाटसुऱ्या उद्द काण पिवपा मेळटा मू बांयचे मरे बाकी भाशेचोय उपयोग जातालो त्यो मरे बायलांगे मीटिंग प्लेस आसताले गजाली मारपाक आनी त्यो गजाल करूं जाय मू उद्द काडून बारा बरो घरांत भायर सरताली गेल त्या वर्सा पावसांक आंगे बांय वयली पावंड्या कसो बल्लो आसलोली आनी पयलींचे पावटी मिल लागली जाल्ल्या भाशेन मोठे खंयसां उद्द काडूंक गेलो तेगे बिंदूल सुंटोन ते बल्लो बांयक पडले तेणी ज्या कोण मिन्ना पयन लाल्लें लागले मातशें कडसो कांडी रे म्हूण मिनीन म्हणूं लागलो तूं पिश जाला इतू बलो बांयक उडी मार म्हणटा मोठे खंयसां मरे एश मोगाड पूण तिडकी बोंतरूय आसलोलें तूं काटा काय काणा म्हूण मिन्ना पतपतून चलत आनी पतपतू ना म्हळे मोठे खंयसां केसो राग येवन धाल्या हांव काटा म्हूण धडेर उब रावन नाका दोन घस को भरलो बांयक उडकी मारली सायबा बोगस लांप्याव तेक बूड मारूंक कोटा रे म्हूण मिन्नान मुक्क चाले बूड मारूंक कोट जाल्या म्हाका बरी खबर ना पूण हांव सेट जाणा तेका पावोंक कोणा मू मंगे सेंटेन्स काबा जाच न पयली मिन्नान धडे वयल्या बांयक हाय जंप मारली कितें करताय रे बाबा एश केल्या बोंबय पावताय बरें रे दुसऱ्या मंगळारा मेळ्या गरम गोंयकारा आनी गरम जाच न्हू पयली सोंपयत मुगे काणयो मोग आसूं This is Lampion signing out. Mole out.